दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्यवाणी. ख्रिस्त ते मोकाळ भावा बहिणीनो, आम्ही जुबलेवाच्या वर्सांत आम्ही आसाव आणि पापा फ्रांसिसान पिलग्रिम्स ऑफ होप वर्षाची यात्रिका जावंक आमकां अधिकृत रितीन आमकां आपोवण दिला. मोगचनो रोमाकारांक बरयले पत्र अध्याय 5 वोल्ड 5 अशें म्हणटा, बरवसो निराशे करिना. बरवशे वरवीं आमी नितीवंतपण जोडूंक आमी शकताव. आमच्या जिवितांत जायतीं गणिताची आमी आचरण करताव. या गणिताच्या आचरणाक कारण आसा, ध्येय आसा, उद्देश आसा, ताचे तावन बरेपणी आसा. तशेंच पवित्र सभेच्या जिवितांत विविध गणितां आचरण करूंक आमच्या भावार्थी जिविताक अर्थ दिता आनी त्याच तावन आमी बरेपण आमी जडताव. नवे बुरबेन जिवंक आमी प्रयत्न करता. हे दिशेन पवित्र सभेत जुबलेवाचे आचरण विविध संदर्भाचेर संभ्रमिल्लें आसता. जुबलेव करता आसतना आमी 3 संगती आमी मतींत दवरूंक जाय. पयलो हो पवित्र सभेचो जुबलेव आनी पवित्र सभेचें गणित जावन आसा. दुसरें हो क्रिस्तचो जुबलेव आनी ख्रिस्त मनीस जाल्लें गणित. देव मनीस जाल्लो हो आचरण करचो वेळ जावन आसा आनी हाचे विशयांत आमी नियाळ करतले. तिसरें जावन हे भावार्थाचें आचरण जावन आसता. भावार्थ क्रियाळ रितीर जिवनच्याक जुबलेवाचें वरस आदार दिता. जुबलेव एक विशेष आचरण वरवीं हे आचरण करूंक एक संदेश दिला. हे आमी जाणाव. जुबलेव 2025 हो संदेश बरवशाची यात्रिका पिलग्रिम्स ऑफ होप दुसऱ्या वातिकान महासभेच्या दस्तवेजांत विंचून काडलेलो हो संदेश आमचे जिवीत बरवशान जियोंक आमकां उलो दिता. मोगचनो आमी जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसाव. क्रिस्त मनीस जाल्लें वा क्रिस्तचो जुबलेव आमी आचरण करता 2025. जुबलेव आचरण करचे खातीर बाबा फ्रांसिसान ह्या वर्साच्या 2024 मेयाचे 8 तारखेर बरवसो निराशी करिना ह्या संदेशा खाल जुबलेव आचरण करूंक चलन दिवन जुबलेव आचरणाचो ध्येय ताणें आमकां कळीत केला. तशेंच कार्यावन आमकां दवरलेल्या बाबा फ्रांसीस 24 डिसेंबर 2024 वेर नतलांचे फेस्त आरच्या करच्या संदर्भार रोमांतल्या सांत पेद्रूच्या बाजिलिकेचो दारवटो उक्तो करून जुबलेव वर्साची सुवार्त करतलो. त्याच म्हयन्याची 29 तारखेर सर दिवसाच्या बिस्पांनी याजकांनी आनी दिसच्या कॅथेड्रलांत जुबलेव वर्साचें उक्तावण करूंक पापान उलो दिला. त्या उपरांत पापा रोमांतल्या हेर 3 बाजिलिकांचे दारवटे उगडतलो. लात्रीन बाजिलिका, मोरयेची बाजिलिका आनी तशेंच सांत पावलोची बाजिलिका. तशेंच दिवस अंतर जुबलेवचे वर्स 28 तारखेर डिसेंबराच्या 2025 अखेर जातलें आयतारा दिसा आनी वातिकनांत जुबलेव 6 जानेवारी 2026 जावंक पावतलो.
मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, जुबले वर्साचे अपोस्तलिक पत्र दिता आसतना पापा फ्रांसिसान रोमाकारांक बरयलें पत्र अते 5 वाक्या ती उतरां ताणें वेंचलीं. बुरवोसो निराशी करिना. ही उतरां आमच्या ध्यानाक दिवचें मरेपात आमी कशें बरवोसोंक जाय म्हणून पापान आमकां शिकयलां. हांगा सान पावलो आमी फात्योच्या बावडतेची क्रिस्तकाय आनी विस्तराय तो अपुरबायेन तो विवसिता. बाबर्त म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां समजयता. हेब्रेवांक बरयलें पत्र आमी पळयता बावर्त आनी बरवोसो एकूच जावन आसात. आमी बरवोसून आसाव त्या संगतीचो थारो जावन आसा. आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. बावर्ता वरवीं बरवोशा वरवीं आमचे पुर्वज देवाक जायते रितीन मानवले. मोगचिनो सान पावलो बावर्ताची क्रिस्तकाय आनी बौरशाची विस्ताराय भोव अपुरबायेन तो विवसिता. जेजू क्रिस्त थंय आमचें जिवीत क्रिस्त सारकें जावंक जाय. आमी नवें जिवीत जोडलां पवित्र स्नाना वरवीं. त्रिएक देवा थंय नवे जिवितांत आमी वांटिली जाता. आनी असलें जिवीत आमी जियेत आसतना आमकां निरास भोगना. बदलाक आमी बरवोशा विरोध वेता. निरासपण सांडून बरवोशान जियोवच्याक आमकां देवान आपोवणें दिलां. बरवोसो सांडिनासतना आमी बरवोसो दवरूंक देवाचेर बरवोसो दवरूंक आमकां सांडलां. बरवोसो मनशाचे सक्तीचेर वा जाणवयेचेर वा मनशान जोडचे प्रगतीचेर आदारून ना, बगार देवाचेर आदारून आसा. आमी बरवशाचें विधान आमी म्हणटा. बरवशाचें विधान म्हणटा आसतना आमी देवाचे वयर बरवोसो आमी दवरूंक जाय. आनी तो बरवोसो देवान आमच्या काळजांत घाला. आनी तो काळजांत घाल्ल्यान आमकां बिलकूल निराशी करिना. कीर्तनकार अशें म्हणटा अध्याय 22 वाक्य 13. सोबम्याचेर पातयेनी दवरलेले बिलकूल नालिसायक संपडचे नात. कंडी जावन ते नालिसायक संपडचे नात. देवा तावन लाभलें ते जिवीत कंडी जावन निराशी जायना. थंयसर निरासपण ना. थंयसर बेजाराय ना. थंयसर कश्ट दुख नात. त्या देखून देवाचे वयर व्हरतो भावार्थ आनी बरवोस दवरूंक जाय. देवा तावन तसलें जिवीत लाभलेले वरवीं हर एक क्रिस्ती बावडती बरवोशान जियोंक शिकया. आधुनीक आमी संवसारांत आसाव. क्रिस्ताचो फाटलाव करता जाल्ल्यान बरवोसो आमकां निराशी करिना. आधुनीक संवसारांत आमी प्रगतीच्या काळार आसा तरी मनशा कुळाक बरवोसो आसा म्हणलें आमकां सांगूंक गोश्ट. आधुनीक संवसारांत घडची घडितां पळयता आसतना तितल्या मापान प्रगती जाल्या तितल्या मापान खोटेपण विस्तारलां. जुबलेवाचे आचारान जिवीत सारकें करूंक आपणाक कर्ण दिता. पयल्यान पयलें आमी पळयताव आज राष्ट्र मध्ये झुजां जावन आसात. झुजाची मोडां वेडो घालून आसात. मनीस आज समाधानान जियोवना. संतोष ना. सोंसणीकाय ना. समाधान उणें जालां. आनी झुजा वरवीं आज जायतो लोक कोसतोन आसा. निदर्शन आमी पळोवचें तर इस्रायल आनी तशेंच इराण मध्ये जायते आज झुज जावन आसा. आनी ते मिडल इस्टांत जायती हिंसा आज जावन आसात. जायतो लोक आज मरण पावला. थंयसर शांती आज बिगाडल्या. कित्याक म्हळ्यार मोगचनो झुजा वरवीं मनशान समाधान उड्डायला. लोक झुजाच्या हाताक शिरकोन आपलें जिवीत कुर्साचें जिवीत कर्ण केलां. असल्या संवसारांत आमी जियेत आसतना असल्या सागोरांत आमी जियेत आसतना आमी बरवोसो सांडचो न्ही. क्रिस्ताचे वयर अखंड भावार्थ आमी दवरूंक जाय. त्रिएक देवा तें आमी बरवोसो आमी दवरूंक जाय.
देवातावन जोडलेली ती कृपा आम्ही वापरूंक जाय. बरेपणान आम्ही जीव जाय. बरेपण जिवंक आमी सकतले म्हणून बरो बरवसो परत परत नुता करूंक जाय. आमच्या जिवितांत तो मेळिल्लो तो बरवशांत नवीकरण आमी हाडूंक जाय. पुनर्निर्माण आमी करूंक जाय आमचें जिवीत. आमी यात्रीक पर्ज जाल्ल्यान आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना बरवसो आमच्या जिविताचें स्पर्धे कवच म्हणजे ते कवच कशें घेवन फुडें वचें गरजेचें गे. त्याच रितीन मोगाचें न्हय आमी बरवसो आमी सांडूंक जाय. मोगाचें न्हय बरवसो मोगातावन प्रारंभ जाता. मोगातावन उदेता. कुरिंदकारांक बरयलें पत्र आमी पळयता. मोग जावन आसा सस्तीक, मोग जावन आसा दयाळ, मोग मसोर करिना, सगळें सोंसून व्हरता, सगळें बरवसता. जर तर मोग ना तर कितें फायदो मोगाचो न्हय. बरवसो मोगातावन उपजता. जर तर मोग आसा तर थंयसर बरवसो आसा. उत्तीम शिगूण जावन आसा. ह्या शिगुणातावन बरवसो उदेता, भावार्थ उदेता. मोगाचें न्हय जेजू क्रिस्तानच तो बरवसो हाडलो. सुमार 2000 वर्सां आदीं बेथलेमा शारांत तो जल्मलो. बरवसो जावन निराशी जाल्ल्या लोकांक बरवसो तो हाडून आयलो. अणभवार्थी लोकांक बरवसो जावन तो पावलो. आनी वयलेल्या काळजातावन ताणें तो बरवसो ताणें हेरांक ताणें दिलो. मोगाचें न्हय आमी निरासपण जाणून बरवसान जिवचें अती गरजेचें जाता. झुजाची मोडां आमचे वयर वेडो करता आसतना झुजां धांवडावंक कोश्टाच्या लोकांक सुरवात दिवंक सुटका दिवंक हे जुबलेवाचें वरस आमकां आदार जावंक जाय. दुसरें जावन जुबलेवाचें वरस जिविताचें वरस जावंक जाय. आमी मात्र न्ही दैवीक भोगचें न्ही बगार हेरांकी ताचें जिवीत आचरण करूंक आमी सकत दिवंक जाय. जिवीत घेवच्याक एक वाट हेरांक जिविताचें देणें दिवचें. आधुनीक संवसाराची थोडी लक्षणां पळयतना आज जायतीं मनशां ह्या आधुनीक संपर्काक वळख जाल्यांत संपर्क माध्यमाक वळख जाल्यांत भुरग्यांचें देणें स्विकार करूंक आज जायत्यांक मन ना. भुरग्यांचें देणें नासतना आतां स्वार्थाची जिवन आसात. आज जायतीं मनशां एक स्वार्थाची जिवन आसात. दादले स्त्रियांनी काजाराचो संस्कार स्विकार करून भुरग्यांचें देणें आपणावंक भुरग्यांक वाडोवची जबाबदारी आपल्या खांद्यार घेवची गरजेची जावन आसा. हो समाजाचो सल्लो म्हणून बाबा फ्रांसीस आपल्या दस्तावेजांत सांगता. ह्या सामाजीक सल्ल्यांत मनशान हात मेळोवचें मरिपात गरजेंत बरवसो वाडोवंक कारण जाता. मोगाचें तिसरें जावन ह्या आधुनीक संवसारांत बंदीत आसलेल्या रितीन करचें आमची जबाबदारी जावन आसा. आधुनीक संवसार प्रगतीक पावलो जाल्यार जायते कडेन आद बंदी वरवीं आसल्याचें जिवीत कठीण कश्टांचें जालां. तांकां गरजेच्यो मुळाव्यो संगती दिसानांतल्यान कश्ट नासात. हें जुबलेवाचें वरस बंदीत आसलेल्यांक सुटका दिवच्याक आनी तांची स्थिती बरेपणाची करच्यांत आदार जावंक आसा. चवथ्यान युवा जनांक पाठिंबो आनी मार्गदर्शन दिवंक जुबलेवाचें वरस वापरूंक जाय. युवा जनांचें जिवीत आज कश्टाचें जालां. फुडाराचे दिशेन पळयतना आज जायतीं युवा जन निरुद्योगी जावन अनएम्प्लॉय जावन कश्टून आसात. काम नासतना कश्टून आसात. असल्यांक आमी आदार दिवंक जाय आनी फुडलें वरस युवा जनांचें जिवीत रुपीत करचें कृपेचें वरस जावचें गरजेचें. तेच बरी जुबलेवाचें वरस तळांतरांच्या जिविता विशीं जिवंक आमी सुकोवंक उलो दिता. विविध कारणाक लागून
एके स्वत थावन अनेक स्वत एक स्थळांतर जावचो लोक मायग्रेंट्स म्हणतात. आपल्या मायगांवां थावन पयस करून वेतात. नव्या गांवां थावन जिवीत जियोंक कश्ट जातात. असल्या लोकांक आमी आदार दिवंक जाय. तांचे जिवीत बऱ्या मापान जावचे खातीर आनी नावाडीक जावंक तांकां बरेपण लाभचे खातीर हेरां थावन सहकार गरजांक लाभचे खातीर आमी वावरूंक जाय मोगचेन. पांचवी जावन जुबलेवचे वरस पेडेस्तांक आदार दिवंक जाय आनी तांची सेवा करूंक मालगड्यांक गौरव दिवंक जाय. तांकां स्थानमान दिवंक आपोण दिता. जुबलेवचे वरस दादल्यांचेरय गुमान दिवंक उलो दिता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयताव दुबळ्यांक आदार दिवच्यांक जुबलेवचे वरस वापरूंक जाय म्हणून आमकां शिकयता. संवसाराची आसची ती संपन्मुलां आमी हेरांक वांटून दिवंक आमकां उलो दिता. आमचे थंय आसली ती ग्रेस्तकाय हेरांक दिवंक आमकां उलो दिता. दुबळ्या दिनाची रीण पाड करिनासतना दुबळ्या लोकांक बरेपण हाडूंक ताच्या फुडारा खातीर वावरूंक आमकां पाप फ्रांस्ताच्या दस्तावेजांत तो आमकां उलो दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 11 अध्याय अशें म्हणटा. बाबर्थ वा बरवसो म्हळ्यार कितें? बरवसो म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानंत त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. बरवशे वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवले. आमी पळयताव देवान ही भुमी रचली आनी आमकां ती दिश्टीक पडटा. ती दिश्टीक पडनातल्या उपजता म्हणून बरवसो आमकां आसा. बरवशाक लागून आबेलान कायनाप्रास वर्ते बलिदान देवाक भेटयलें आनी ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हणून काडलो आनी ताची भेटोवणी आपणाक मांडवली म्हणून देवान साक्ष दिली. तो मरून गेलो जाल्यारय आज बरवशान लागून आजुनी आमी उलयत आसा. बाबर्ता लागून एनोक मरण दिनासतना उबारून गेलो. कोणेंच ताका पळोवंक ना. देवान ताका उबारून गेलो. बाबर्ताक वा बरोशाक लागून आपणाक कळीत नासल्या सभा संगती जावंक पावल्यात. नोयेच्या काळार आमी पळयताव नोये देवाच्या उतराक तो मांडवलो आनी ताचें घराणें बचवें जालें आनी बरवशे वरवीं ताणें नितीवंतपण दडलें. अब्राहामी देवाच्या उतराक ताणें फाळो दिलो आनी आपलो गांव सांडून अनेक गांवाक तो पयसरलो आनी बरवशान आज तो बरवशाचो बापूय जावंक पावलो. बरवशे वरवींच सारा गर्भेस जाली आनी तिका सकत मेळ्ळी. मोगचेनो, आमचो जेजू क्रिस्ती बरवशाचो देव जावन आसा. जर तर आमी ताचेर बरवसो आमी दवरताव खंडी जावन तो आमकां सकत दिता. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा सत आनी वाट. जो कोण म्हजे सशी आयले शिवाय बापा सरशी वसोंक साथ दिना. हांव जावन आसा जिवीत आनी पुना जिवनपण. जो कोण म्हाका म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो. लाजराच्या मरणा वेळार जेजून हें सांगली उतरां जावन आसात आनी मार्थान जेजूचे वयर बरवसो दवरलो आनी तिचो बरवसो पळोवन बाबर्थ पळोवन लाजराक पुना जिवंत उठयलें आनी ती म्हणूंक लागली, तसो येवचो आसा खरो प्रवादिगे, तसो जावन आसा मेसाया, नीज जावन आसा देवाचो पूत म्हणून ती सतमानली आनी बरवसोंक ती लागली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसाव. हे जुबलेवाचें बरस 2025 कृपेच्या बक्षणेचें राधी संदनेचें देवालाचे कृपेचे मागून घेवचे वरस जावली. हे वरवीं
मनशा आणि देवामध्ये असो संबंध नव्यान रूपीत करूंक अवकाश मात्र नाही. मनशा आणि मनशामधलो संबंध असो नव्यान रूपीत करूंक अवकाश करून दिवं दी. आणि देवान तोडलेले ते बोक्साने हेर संगी राजी संदन करून मोगान जिवनच्यांक आमकां आदार जावं दी. ह्या वर्सा जुबलेवाचे बरस आम्ही सर्व आणि काकुळतीची मिशनरी जावन देवाची काकुळत बघून तिस काकुळत हेरांते दाखोवच्यांक आमकां सकत लाभोंदी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. दिव्यवाणी